गोंयांत जावपी पर्पल फेस्ट 8 ते 13 जानेवारी मेरेन जातले आनी फाटल्या वर्सा ते एसीजीन जाल्ले अंदू पर्पल फेस्टाचें आयोजन कला अकादमीत केलां। ह्या पर्पल फेस्तांत गोंया सयत देशांतले NGO वांटो घेतले अशी माहिती दिव्यांगांचो आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकरान दिल्या। तयारी खूप नेटान सुरू आसा। गोंयचे सगळे NGO जे आसा डिसेबिलिटी सेक्टरान काम करपी ते सगळे बरोबर हांगा बरोबर घेवन आमी सगळे फुडें वता। त्याच बरोबर जे NGOज देशभरान आसा तांचोय सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणात जातलो ह्या फावटी। वेन्यू जो आसा तो कला अकादमी आसा पुरो EAG हांगा जाल्ले। आतां कला अकादमी अवेलेबल आसल्या कारणान आमी तो थंय शिफ्ट केला आनी पर्पल फेस्ट दीस टायम इज फॉर 6 days। लास्ट टायम फक्त 3 दीस आशिल्ले आनी आमकां ते कित्याक करचें पडलेलें इतलें आमकां फाटले पर्पल फेस्ट आफ्टर इट्स ग्रँड सक्सेस खुबशे आमकां लोक सांगपाक लागले इन डिसेबिलिटी सेक्टर एक्सपर्ट्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर दॅट वी ऑल्सो वॉन्ट टू जॉयन यू आनी ते जर आमी सगळ्यांक जर एकोमोडेट करतले ताच्या खातीर आमी ते दीस वाडयल्ले आसा। ह्या फावटी खूब नवे एड्स एंड एप्लायन्सीस एक्झिबिशन स्टॉल्स आसतले, एंटरटेनमेंट आसतले, टॉक शोज, मास्टर क्लासीस विल बी ऑल पार्ट ऑफ दिस इज पर्पल फेस्ट। एक एडिशन जी आसा ह्या फावटी ते आसा एक पॅरा नॅशनल चॅम्पियनशीप जाता एथलेटिक्सान। आमी खुबशे टीव्हीर पळयता फाटल्या दिसांनी की कितलीशी गोल्ड मेडलां पॅरा एथलेटिक्सान गोंया खातीर देशा खातीर हाडली। सो ते नॅशनल एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन गोंया भितर जावपाची आसा ड्युरींग पर्पल फेस्ट।